सेंट फ्रान्सिस झेवियर हांचे विशीं आक्षेपार्ह विधान करून जामीन मेळ्ळे उपरांत आता गोयच्या पत्रकारांचेर वादग्रस्त विधान केल्ल्यान गौतम खट्टर परतून चर्चेत आयला। गोयच्या पत्रकारांनी पत्रकारितेची नीती पाळची, तांच्या मदीं पत्रकारितेची शिस्त ना, पत्रकारितेची तत्वां पाळपाची गरज आसा अशा तरेचे विधान केल्ल्यान पत्रकारां सयत समाज वावुरपी विरोधी पक्ष तशेंच हेर फुडाऱ्यांनी खट्टराचेर टिका केली। पळयात। सेंट फ्रान्सिस झेवियर हांचे विशीं आक्षेपार्ह विधान करपाच्या प्रकरणांतल्यान यूट्यूबर गौतम खट्टराक वास्को प्रथम वर्ग न्यायालयान सशर्त जामीन मंजूर केलो। मात जामीन मेळ्ळे उपरांत पत्रकाराकडे उलयतना खट्टर हाणें गोयच्या पत्रकाराचे नीतिमत्ते विशीं विधान केल्ल्यान बरोच बोवाळ जाला। आयकात खट्टरान गोयच्या पत्रकारांचेर केल्ले विधान। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गोवा के मेरे भाइयों को और खासकर आप पत्रकार बंधुओं को थोड़ा जर्नलिज्म का इथिक्स जरूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि I am also a student of journalism. I have done my masters in journalism. I think Goans, especially media persons of Goans, doesn't have the decorum of journalism. So you need to follow the ethics of journalism first. And second thing what I want to say कि आप लोग थोड़ा अभी देश में क्या है, दो प्रकार के लोग हैं। एक होता है अनपढ़ व्यक्ति, एक होता है पढ़ा लिखा व्यक्ति। सर एक मिनट आप जर्नलिज्म के बारे में पूछ रहे हैं ना, ये जर्नलिज्म के लिए हमको ज्ञान मत दीजिए सर। गोवा जर्नलिज्म को ज्ञान मत दीजिए आप। सर डेकोरम मतलब आप सर आप गोवा जर्नलिज्म के लिए बोल रहे हैं। आप इस इतना बड़ा स्टेटमेंट किया आपने, इस वजह से आप डेकोरम मतलब आपने बोला एथिक्स नहीं पाल रहे हो, बोल रहे हैं आप। जर्नलिज्म आप पाल रहे हैं। जो गोवा में आके स्टेटमेंट कर रहे हैं वो बड़ा हंगामा हो रहा है। नहीं इतना बड़ा हंगामा हो रहा है वो आपके लिए हो रहा है, ना कि जर्नलिस्ट के लिए। सेंट फ्रान्सिस झेवियराचेर केल्ल्या विधाना उपरांत आता पत्रकारां विशीं वादग्रस्त विधान करून खट्टर परतून चर्चेक आयला। गोयच्या पत्रकारांनी पत्रकारितेची नीती पाळची, तांच्या मदीं पत्रकारितेची शिस्त ना, पत्रकारितेची तत्वां पाळपाची गरज आसा, आपणे पत्रकारितेचें शिक्षण घेतलां अशा तरेचें विधान केल्ल्यान थंय आशिल्ल्या पत्रकारांनी ताका धारेर धरीत प्रस्न केल्ले, मात ताणें जाप दिवपाचें टाळ्ळें। मजगती खट्टराच्या अशा सरसकट आणि बेजापसालदार विधानाचो पत्रकारां सयत समाज वावुरपी विरोधी पक्ष तशेंच हेर फुडाऱ्यांनी निशेध केला। पत्रकाराचे नीतिमत्ते विशीं यूट्यूबर गौतम खट्टरान केल्ल्या विधानाचो गोंय पत्रकार संघटनेन खर निशेध केला। तशेंच अशा तरेचें विधान केल्ल्यान गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीन खट्टराचेर खर टिका केल्या। हे बेजबाबदार विधान करून खट्टरान गोयच्या पत्रकारांचो अपमान केला अशें काँग्रेसीचें म्हणणें। खट्टरान आपले विधान फाटीं घेवन माफी मागची अशें काँग्रेसचो फुडारी अमरनाथ पणजीकाराचें म्हणणें। दुसरे वटेन गोंयांत येवन जातीय ताण पातळावपाचो यत्न करप्यांक प्रसिद्धी दिवंक फावना। आतां ताणें गोयच्या पत्रकारांक पत्रकारितेची नितीमुल्यां शिकोवपाचें धाडस केलां। गोंयकारांनी शांत रावचें, सामाजीक समरसताय तिगोवन दवरची अशें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायाचें म्हणणें। लोकशायेचो चवथो स्तंभ आशिल्ल्या गोयच्या पत्रकारांक नितीमुल्यां शिकोवपा खातीर आमकां खंयच्याच ट्युटराची गरज ना अशें मडगांवचो आवाज आनी तरणाटो फुडारी प्रभव नायकाचें म्हणणें। ह्या खट्टराच्या विधानाचेर हेर फुडाऱ्यांनी खर टिका केल्या। खट्टरान पत्रकारांचेर केल्ल्या विधानाचेर समाज वावुरपी विरोधी पक्ष तशेंच हेर फुडाऱ्यांनी टिका करून गोयच्या पत्रकारितेचेर विस्वास दाखयला। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।